गोंयांतल्या राजकारणा खातीर आयचो दीस खरेंच दुख्खाचो थारला। ताळगांवची आमदार आनी आदली महसूल मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात हांकां दीर्घ दुयेसा उपरांत मरण आयलें। दुर्दैवान तिचो कॅन्सरा कडेन आशिल्लो संघर्श अपेशी थारलो। पिरायेच्या 56व्या वर्सा तिणें हॉस्पिटलांत निमाणो स्वास घेतलो। तिच्या मरणाक लागून राज्यभर दुख्ख पातळ्ळां। मजगतीं सर्गेस्त आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांचेर सोमारा सांजे वेळा 4:30 वरांचेर हिंदू परंपरे प्रमाण निमाणे संस्कार जातले। हिंदू रितीरिवाजांनी आपले निमाणे संस्कार जावचे अशी तिची इत्सा आशिल्ली, अशी माहिती उदय मडकयकारान दिल्या। गोंयचे आदले महसूल मंत्री आनी ताळगांवची भाजपा आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हिका दीर्घ दुयेसा उपरांत दुखेस्त मरण आयले। 24 मार्च 1970 आमदार जेनिफराचो जल्म जाल्लो। ती 56 वर्सां पिरायेची आशिल्ली। तिका 2 पूत, सुनो आनी नातवंडां आसात। जेनिफर मॉन्सेरातान 2007 वर्सा आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केली। 2012 वर्सा काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर ती पयलेच खेपे ताळगांव मतदारसंघांतल्यान आमदार म्हणून वेंचून आयली। उपरांत 2017 वर्सा ती परतून जैतिवंत जावन सेगीत 2 फावटी वेंचून आयिल्ली गोंयची ती पयली बायल आमदार थारली। 2019 वर्सा तिणें आपलो घरकार पणजेचो आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मॉन्सेरात आनी हेर काँग्रेस आमदारां वांगडा भाजपात प्रवेश केल्लो। उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मंत्रिमंडळात तिका कॅबिनेट मंत्र्याची जापसालदारकी दिली। महसूल, म्हायती तंत्रगिन्यान, कामगार, रोजगार ह्या सारकिल्ल्या म्हत्वाची खातीं तिणें सांबाळ्ळी। राजकारणा वांगडाच बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीरूय तिणें उल्लेखनीय वावर केलो। गोवा राज्य बायलां आयोगाची वांगडी म्हणून तिणें काम केल्लें। खासा करून ताळगांव मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामांचेर तिणें लक्ष केंद्रीत केलें। जेनिफर मॉन्सेरात हांच्या मरणाक लागून गोंयांत एक अणभवी आनी लोकप्रधान बायल फुडारी वगडायल्या आनी राज्यांतल्या राजकीय आनी समाजीक मळावयल्यान तिका आर्गां ओंपपाक लागल्यात। गोंयची आदली मंत्री तशेंच आमदार जेनिफर मॉन्सेरात ही आयतारा संवसाराक अंतरली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या सयत मंत्री, आमदार आनी हेर फुडाऱ्यांनी सर्गेस्त आमदार जेनिफर मॉन्सेरात हांकां आर्गां ओंपली। आमची लाडकी कशी दिसता आत्मचेराची आनी सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्ना रिस्पॉन्स करपी कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली। आनी गेले वर्सभर तिका एक खूब त्रास कोणाक जाता तांकां कळटा कितले त्रास जाता ते तिणें खूब सोंसले। पूण एक हो दुयेंसूच अशें आसा की ते कठीण व्हडले व्हडले लोक ह्या दुयेंसान हे जाल्ले आसा। तिका तिणें लास्ट पर्यंत आपूण होप तिणें दवरलेलो, म्हणजे अशें एक मनीसूय ती खंबीर आशिल्ली अशी। सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक आज सगळ्यांक आमकां शॉक सगळ्यांक आदी न्यूज कळ्ळ्या बरोबर। फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन सावन तालिगांव चर्चीन व्हरतले आनी चर्चीन सावन 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशान भुमी तिचें क्रिमेशन जातलें। तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हिंदू हेच्या प्रमाणे हें करचें म्हणून ते इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका मागीर 3:30 1 वर ते मास PMP जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेटरान येता। वायट अशी घटना आनी आयज दनपारां 2 वरांचेर
तालिगांवची MLA आणि माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांचे दुःखद निधन झाले आणि खरं म्हटलं आमच्या खातीर एक तालिगांवच नाही जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या आणि त्याचबरोबर बाकीच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी तरी एक व्हडली हानी आणि आतां तांकां कळीत केल्या प्रमाणे फाल्यां ते सगळेचे बसकार असते फाल्यां सकाळीं 9 सॉरी 3:30 जातले आणि 9 पासून 3:30 पर्यंत रेजिडेन्साचेर सांगवण पर कोण तरी येतात तांकां तांची भेट मेळटली. पार्टी खातीर कितले लॉस आसा? आजच्या ह्या क्षणाक इतलें की खरेंच खरोखर सगळ्यांकच दुख्ख आसा आनी ही हानी बी आसा ती एक शब्दान व्यक्त करपाक शकना आनी मोजपाक तातूंत भितर सांगूंक शकना. I just pray to God to give Babu and Rohit and Amit and the family strength in this very difficult time. Jennifer's strength, and give all the friends of the family, the supporters, and everybody else who knew the strength in this very, very difficult time. ज्या फॅमिलीच्या दुखात खूप सहभागी आसा म्हणजे आत्म्याक शांती लागून गोंय सरकारान काम सुरळीत यादगार उरतले तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सुरळीत उरतली. भारतीय जनता पार्टी आनी गोंय सरकार त्या वतीन आमच्या दुखात वांटेकारी आसा सुरळीत आमी तिका याद दवरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.